Jesu आमचो मोगोर्दो, आमची दोहा दवरता, आमकां वेंगीत घेता. Jesu आमचो तुजी सोशी नावून नावून आमी येता. तुजे बेसा आमकां मागता, तुजे वेंगीत आमी लिपता. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी पाद्र पियो हाचें नांव आयकलां. आमी जाणां की तो कापुचीन पाद्री आसलेलो म्हणून. भुरगो आसतना तो खूब दुयेंत आसलेलो, पूण देवाची कृपा ताका मेळ्ळेली. आनी भुरगोच आसतना तो आपूण कापुचीन जातलो म्हणून ताच्या मनांत आयिल्लें, कित्याक ताचें जिवीत ताका सगळेंच देवाक भेटोवंक जाय आसलेलें. तो पाद्री जाल्या उपरांत आनी नोवीस आसतना ताका खूब दुयेंसां आसलेलीं म्हणनाय, पूण तो भावार्थान आपलें जिवीत सादतालो आनी देवाचो अणभव ताका मेळ्ळलो. आनी ल्हान आसतनाच तो देवा बरोबर इतलो खोलायेन उलयतालो की देवाचें उतर तो आयकतालो आनी त्या प्रमाणे आपलें जिवीत सादतालो. तुमी घडये ताचें फिल्म चलचित्र पळयलां आसतत वो तुमी आयकलां आसतलें ताचें. वय देवान ताका आपल्या घायांचो एक देणें दिलें, म्हणून ताका 5 घाये जाल्ले. ताका लागून ताका खूब त्रास जाले. खूब ते चिंतूंक लागले हें खरें, कित्याक तें दिसनासलेलें, पूण भितरल्यान तो ते सोंसतालो भोगतालो. आनी ताका भितरली अंतरीक दिशा आसताली. कोणाक पयलें केन्ना ताचें भितरल्यान जिवीत ताका दिश्टी पडटालें. हे परी तो कुंबसाराक खूब वरां सादतालो आनी लोक ताचेशी भरपूर येतालो मागणें करपाक. पूण तो सदांच गरिबां पासत वावुरतालो. चड करून जीं कोण बरीं नात पळय तांकां तो पावतालो. एक हॉस्पिटल पर्यंत ताणें बांदून घेतलेलें. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव आमचो सगळें लागींच आसा, आमकांय तो लागीं आसा. आनी आमी सगळीं जाणां म्हणनाय तूं भावार्थान ताचे चडशीं आमी आसा, पूण तो खरोच जीवन आसा म्हणून जेजू ताचे बरोबर आमी उलोवच्याक, ताचें आयकोपाक आनी ताचें सगळें काम करपाक ही कृपा आमी मागया. आनी आतां आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें बोगसणें आमी मागया आनी एकामेकाचें. हांव पातकी सोडपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांगपार मारीक सगळ्यांक दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून आशिर्वाद घेवया. सोडपो दिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. मागुया देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, जो कोण तुजो आनी पेल्याचो मोग करता तो सगळो तुज्यो आज्ञा पाळटा म्हूण तुज्या पुतान आमकां शिकयलां. तर बागेवन पाद्र पियोची देख घेवन माय मोगाच्या कोन्यांनी आमचें जिवीत बरो आनी तुज्या राज्यांत तुवें तयार केल्लें सूख भोगूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक फावो कर. या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. बागयोन पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या सगल्यांक जीण दिता त्या देवा मुखार आनी पोंच प्लाता हुजीर
गोवाय दिवन सारकें उच्चारण केल्ल्या त्या क्रिस्ता जेजू मुखार हांव तुका हुकूम घालतां तो हो. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त दिसती पडोसोर चुकी विरेत गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाल. ताका पोरगोट कोत्तलो आपणे नेमलोल्या कालार एकलोच अमर आसा अगोम उजवाडान रावपी मनशांक पोलोवंक नाशिल्लो पोलोवंकूय जायना तसलो एकलोच सोगटां सोर्वांचो भाग्यवंत अधिकारी तोच तो राजांचो राजा आनी दोनयाचो दोनी. ताका मान आनी पदवी सासणाच्या सासणाक आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे मोडपकार. जबाब सोत गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार म्हणुया. सोद गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पराची सेवा करात आनंदान ताची भक्ती करात. सोद गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. जबाब सोद गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तोर ताचे मुखार आमा सोमेसांक तो घेवंक रावता. जबाब सोद गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. तो गोवली आमी ताज्यो शेलयो मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो ताजे मुखार या तो आमचो देव आमी ताचो लोक ताजी पोरजा. जबाब सोद गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. ताचे दारवोटे काडून येयात ताच्या मंदिरान भितर सोरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात सगलीं बराबर गायात नोमान. जबाब सोद गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. आमचो सोरेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग सासणांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी. जबाब सोद गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळतात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पुष्कळ लोक एकठांय जावन दर एका नगरांत तावन जेजू सोशी लोटोन येतालो देखून ताणें बोपार घालून म्हणलें, कोण एकलो वंपी आपलें बी वंपूंक गेलो. वंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी तें मस्तोलें आनी अंतरावेल्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. आनी दुसरें कडपाचेर पडलें. तें किरलोलें पूण शेळ नासली देखून सुकलें. हेर कांट्यां मदें पडलें आनी कांट्यां बरोबर वाडलें आनी तांणी तें दामून दवरलें. हेर बरें जमनीर पडलें आनी वाडोवन 100 पीक जालें. आनी व्हडल्यान आरडून ताणें म्हणलें,
आयकूंक कान आसलोल्यान हें आयकुचें. ताच्या शिसांनी हे वेपारीचो अर्थ ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हणलें, देवाच्या राजाचे गूट ओळखूंक तुमकां तांक दिल्या, पूण हेरांक पळयोवनूय तांकां दिसना जावंक आनी आयकोनूय तांकां समजना जावंक वेपारीनूच सांगप. तर वेपारीची समजणी ही देवाचें उतर. वाटेर आसात तीं तें आयकतात तीं, पूण मागीर तांणी सतमानिना जावंक आनी सोडवण जोडिना जावंक देंवचार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून व्हरता. कोडपाचेर आसात तीं उतर आयकून तें उर्बेन मानून घेतात, पूण तांकां पाळां ना देखून तीं थोडोच वेळ सतमानतात आनी तपासणेचे वगत पावतच तीं फाटीं सरतात. कांट्या मोदें पडल्यांत तें उतर आयकतात तीं, पूण वेतां वेतां जिवाच्या दास्तींक आनी गिरेस्तकायेक आनी मौजाक लागून तीं दामून उरतात आनी पीक दिवंक पावनात. बरें जमनीर पडलां तें बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळतात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात तीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीन भावनो, आयज आमकां अशें सांगलेलें आसा, बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. देव सदांच हाजीर आसा म्हणून आमकां जिरकुटांतल्यान मोइजेसाक देवान कळीत केलें. तो सदांच हाजीर आसा. आतां आमी देवाची भुरगीं म्हणटूच आमकांय ताणें हें देणें दिल्लें आसा सगळो गोत हाजीर जावच्याक. पूण आमी जाणो की आमची चिंतना भितर आसात पळय ती आमकां हाजीर जावंक दिनात. कित्याक ही चिंतना आयली की म्हणटात आमी चिंतनांनी आसता सगळो गोत, हांगासर कितें जाता ताका हाजीर जावंक ना. तर ताका तर आमी प्रत्येक वेळार तर आमी हाजीर जायत जाल्यार देव आमचे कडेन उलयता आनी देवाचें उतर सुफळ जाता. कितें निरफळ न्हय तें, फकत ताका आमी हाजीर जालेलीं जाय. आनी आमी तर हाजीर जायत आमी बरी जमीन देव सगळें जाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन येवंक जाय त्या प्रमाणे तें घडोवन येतलें. आनी प्रत्येक जाण आमी तें काम करतले. पूण हें हाजीरपण आमी बाळगून दवरूंक जाय. असलें आमचें मागणें जावंक जाय. आनी असलें मागणें जावच्याक हांवें तुमकां सदांच कळीत केलां की सुस्काराक तर आमी हाजीर जायत जाल्यार आमी सगळो कोत हाजीर आसतले. आमच्या मनांत कितें चलता, आमच्या भावनांनी कितें चलता, भायल्यान कितें चलता ताका सगळ्याक आमी हाजीर जातले. आनी देवा सगळें आमी तांकां प्रतिसाद म्हणजे रिस्पॉन्स दितले. आनी ते भाशेन केलें की ना आमकां दादोसकाय मेळटली, आमकां शांती आनी आनंद मेळटलो. नाजाल्यार कितें करता आमी फळांक आमी रावता. फळ तें आमचे लागीं ना, फळ तें देव दितलो. आमी फकत ताका हाजीर जावन जें आमी ताचें सगळें करूंक जाय तें करया, बाकीचें तो करतलो. हातूनच आमचो आनंद आसूंक जाय, हातूनच आमची शांती आनी दादोसकाय आसूंक जाय आनी हातूनच आमचें परिपूर्ण जिवीत आसा. कित्याक देव बाकीचें घडोवन हाडटा तें सगळ्यान आमच्यान कंट्रोल करूंक जायना. आमी मागीर विरार जातले. तें कितें करपाक हा पळय तें पळोवन आमच्यान जायना तें. पूण हे भाशेन सादेपणान तर आमी जियेत जाल्यार खरेपणी देव आमचे सगळें भरपूर करतलो. पाद्र पियो तेच भाशेन आपलें जिवीत सादतालो. तो जाण आसलेलो की भुरगो आसतना ताका शिकोवंक म्हण हेतू संदी नासलेली आनी बरो नासलेलो म्हणटच हे भाशेन जातालें. ताका मागीर शिकोवंक म्हणजे प्रायवेट ट्युशन दिलें आनी ताणें मागीर तो अभ्यास केलो. पूण मागीर
तो जाणवायेन ओदीक ओदीक वाडोंक लागलो. ल्हान आसतनाच ताका खूब भितरल्यान सगळें दिसती पडटालें आनी हे भाशेन मागीरूय ताका दिसती पडोंक लागलें. आनी ताका लागून इतलो लोक ताचेशी येतालो. तो खरोच देवा सोबे एकवटून आपलें जिवीत सादतालो म्हणून हे ताका घाये जेजूच्या काळजाचे पांयाचे आनी कुस्येचे दिलेले आसात. हे भाशेन ताणें जेजूच्या एकवटान सगल्यांक धरली. ही जाणवाय ताका देवान दिली आनी तो खरेपणी जेजूक आजीर जावन सगळें जेजू सवेन दवरतालो आनी लोकांक मागीर पेकोवणी मेवताली. तेन्नाच न्हय आजुनूय मेळटा आनी हाका लागून हे सांत भोक्त ते भाशेन आपलें जिवीत जियेताले. पूण तें तांकांच न्हय आमकांय देणें मेळ्ळेलें आसा आनी जितली आमी जेजूच्या एकवटान रावतले हांव तितलो जेजू आमचे सोबे वावुरतलो. आमी न्हय तो वावुरता ताका आमी सहकार करूंक जाय. हे भाशेन बऱ्या आनी उदार काळजान ताचें उतर आयकून तें सांबाळून ताकाच तें आमचे सोबे घडोवन हाडुनी. हाका लागून सदांच तुमकां हांवें म्हणलां रातची जेजून जशे भाशेन मागण्यांत आपलो वेळ सारलो आनी सकाळीं उठून ताणें वेळ सारलो ते भाशेन आमीय सादता. पूण आमी एक जाणा जातले हांव की आमची मनां येणें तेणें हेंगसर तितूर आसतात. थी रावया, तेंच जें काम करूंक जाय तितलेंच करया. बाकीचें सगळें तो करून घेतलो. भियेनाकात. हे भाशेन आमचें जिवीत सार. सगळीं जाणां आमच्या हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया, ताका हाजीर जावया. तो आमचे सगळे प्रत्येक सुस्कारान कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या पावण्यार बरोवन येता. सगळें आमचें सगळें आसा तितलें ताचें सगळें आसा. ह्या हाजीरपणांत आमी रावया आनी तो बाकीचें सगळें आमचें सगळें घडोवन हाडटलो. आनी आतां आमचें जिवीत सगळें जेजूक ओपन दिवया आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक ताचे सारकें घडोवन येवपाक ह्या वेळार आमी ताका समोर पळोवया. गीत घेवया. पेज नंबर 38, C24, मातयेचें भांगार करूंक. मातयेचें भांगार करूंक शकताय तूं एकाचो त्रास. माती धूळ आमची जिणे भांगार कर पवित्र आत्म्यान. दोयार बापा भक्तीपूर्ण किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका वखदा आमचे वरदान. बापा भक्तीपूर्ण किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका वखदा आमचे वरदान. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरप दितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीचे बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताचो अपुर्मीत मोग भोक्तीपणी आमी समरवता. तातूंत वांटो घेवन तुज्या भोगतां वरवीं तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवीन. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्प दिदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काल्यान सोरतायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सुबा नवे बोळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजी सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देग आमच्या दोळे मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती सोदोसान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पोल्या तुज्या वैभवान
उंचोळगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता तुका सोय उंचोळगी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून खालच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासले करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनच्या पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गोड पोरगोटुया Jezu tuže moromi somoromta, tuže bono život bonomi borgota, tuža eliak ame odreta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडोणी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले चे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याचनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमासो मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पोती बागेवन झुजे बागेवन दोरमदूत आनी सोर खाली तुका मनवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर फुदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक Amen. कितलींशीं हजार वर्सां जाल्लीं आसा हे मागणे म्हणत आयिल्लीं आसा आमी तर ह्या मागण्याक इतलो वालोर आसा आमी फकत ताका हाजीर जायत जाल्यार आमचें सगळें मागता तितलें देव आमकां दितलो आनी ताचे किन सुबेज दिवंक सोदता तें सगळें मेळच्याक आमकां आमी भितरल्यान उक्त्या मनान आनी काळजान ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन आतां आमी बरोबर म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन ओतरेकता तर आमकां उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय चोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरुमदूतांक म्हणली आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासनान आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें मनशाक दवरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजी भोवमलीक महासरगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सुटशिलो कडसून म्हाका नीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 76 D48 सोशे मेरू तानेता. Soshi meru taneta utka quauti soridlia tuka deva mogacha ot momo sotreta Soshi meru taneta Utka quauti soridlia Tuka deva mogacha Ot momo sotreta Mosha hotyatli futli sor Chive udok tumka dita Mosha hotyatli futli sor Chive udok tumka dita. जेजू सगळे आमी भितरल्यान वो वेळ सारया दोळे धांपून नुइस्ताचें उतर पूण जेजूक आतां आमच्या काळजान घेतलेलो आसा. मागुया. सर्वेस्परा आमचे बापा भोव पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला देखून तुका आमी काळजान थावन दिनवासता आनी जशें भाग्योन पाद्र पियोन थांबोनासतना तुजी भक्ती आनी अप्रमीत मोगान तुजे पोरजेची सेवा केली तशेंच आमच्या भाव भयणीचे चाकरेंत आमचें जिवीत खर्चूंक
आनी अशी काळजान तावन तुजी खरी भक्ती करूंक आमकांय करपा दी म्हूण मागता तुजे पुता जेजूच्या नांवेन Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोरबुदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं Amen. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बडोकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काडी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी चडवणेची बरी खबर पुरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मैमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण्याकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वखाणटा. Amen. गीत घेवया. पेज नंबर 95 F20 संसार संपो पर्यंत. संसार संपो पर्यंत तुमची संगती हावासा. संसार संपो पर्यंत तुमची संगती हावासा. बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बळान सोगलीं देसा देसान सोगल्याक मोशे गवाय जायात. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेन बेसांव तुमकां सगल्यांक दुयेंत आशिल्ल्यांक गरजेवंतांक अभ्यास करूंक आवगड जाता तांकां फुडार जो ती संगाती सोदतात तांकां भुरगीं ना तांकां भुरगीं फाव जावच्या आपलो बर्थडे सेलेब्रेट करतात तांकां जी आपल्या काजार दीस मनयतात तांचे पासत आनी हेरां तुमच्यो गरजो आसात तितलें गरजां पासत आतां तुमी त्यो सगळ्यो गरजो मनांत हाडात आनी काळजान दवरात आनी हें बेसांव घेवया. सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. काळजान नितोळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली. शांती कोत्तात ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपली थिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा Amen. आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen.
San Francisco Vera Wadakura Rati Samchamaga La Soria Desanga Saiba Desaramcha